म्हणजे बाबा 6व्या कोथुनीन तुमचे एक कंप्लेन केला की मिनिट्स असते मिस हे केलं म्हणून चेंज आमचे केलं म्हणून. म्हणजे फूल म्युन्सिपालिटी सीओ चेअरपर्सन दामू, लता पेडणेकार, कामील बारेटो, हांव आनी हो दामोदर वरक. म्हाका दुसऱ्यांचे पडोन गेलो. हांव इतलें क्लियर सांगता प्रेस, तुमी मिटिंगेक थंय जितली 5 वर्सां मिटींग पळयलें. आतां आमचे मे 26 तारीख लास्ट डे आमचे मागीर टेन्युअर काबार. तुवें पळयल्या ते मिटींग चलतना कितें जाता, ते मिटींग चलतना थोड्यांक खबर सुद्दां आसना सारकें. सगळ्या प्रेसान पळयलां आनी खूब 6व्यो कोथीनो फाटल्यान भरलेलो आसता एकदां. केन्ना एक पयलीं हांव तेंच्यावर आसतालो तेन्ना तो म्हाका सांगतालो एक ब्रीफ करपाक, कळ्ळें तुका न्ही. सकाळीं तेजे कडेन उलयल्लो हांव फोनार, कितें चल्लां काय म्हणून. मागीर सोड तेजे तो करता. काँग्रेसीचे आतां तो काँग्रेसीन आसा न्हय, तर लिडर कदाचीत काँग्रेसीचो व्हडलो म्हणून तो आपूण तें करपाक सोदता. म्हणटकूच ताणें पळय जें दिलां तेजेर हांव इतलें सांगपाक सोदतां की जे म्युन्सिपालिटीन जे कितें जें आमी रिजोल्युशन घेता तेन्नाच कितें करता एकदां जापूर सगळें भरलेलें आसता तेन्ना प्रपोज बाय सो एंड सो, प्रपोज बाय वो सेकेंडेड चालूच आसता. कदाचित म्हाजें नांव घातलं आसतलें, कळ्ळें तुका न्ही. ताजेर हांव ब्लेम करपाक शकना. आमी काय उठोवन तुका कोणाक सांगना कितें म्हणून आमी प्रपोज कर, हें कर, तें कर म्हणून. लता तर म्हणटा पेडणेकर ते आमचे थंड, तेणें आजून तुमी जाणा लता एकलेच कावन्सिलर आसलें, लता केन्नाच काय उलोवंक ना, कळ्ळें तुका न्ही. तरी हांव तेजेर हें करपाक शकना. जर प्रपोज जर घातला जर प्रपोज म्हणून न्ही जाल्यार जाल्लें कितें तेन्ना ते दिसा भानगडीन. त्या दिसा पळय हें जो रिजोल्युशन घेवपा टायमार एक कावन्सिलर उठोन बोवा मारतालो, तुमी पळयला. एक कावन्सिलर उठोन ताणें ऑब्जेक्शन हाडलें आनी कदाचित आनी एकलो आशिल्लो, पूण सगळ्याच कावन्सिलरांनी ऑब्जेक्शन हाडलें, तेजेर वोटींग जावना. मेन म्हटल्यार वोटींग जावना हेजेर, नाका आनी हय म्हणपाक. मागीर चेअरपर्सनान तें कितें सांगलें की पळोवया अशें, मागीर तें मागीरची खबर. पूण हातून जर घातला जाल्यार हांव फक्त एकूच सांगपाक सोदतां की हें जें जालां कचऱ्याचें प्रकरण जें आतां पळय आमचें जें आसा डोर टू डोर, तें जून 16 तारखेक तुका कितें जाता तेंचें काबार जाता. आनी त्या दिसा सगळ्यांचें आमचें अंडरस्टँडींग आशिल्लें की मे म्हयन्यान इलेक्शन जाता म्युन्सिपालिटीचें. मे म्हयन्यान जर म्युन्सिपालिटी इलेक्शन जाता जाल्यार तुका कितें आसा, आमकां फुडें मागीर त्रास आसा. कितें लोक दारान पळय कितें आसा, कावन्सिलर आमी गेले जाल्यार लोकांक हांव त्रास. म्हाजे क्रिश्चन लोक जावं शिरवाड्याचे जावं हिंदू मुस्लीम जावं खूब बरें, म्हाका 1 मिनटान व्हरपा येना, फोन करतात, कळ्ळें तुका न्ही. म्हणून त्या हेतून म्युनिसिपलान धरून आमकां दिसलें कितें म्हणून तें गार्बेज कलेक्शन चालू व्हरून तांकां हें जावं न्ही. पूण थोड्यांक नाका आशिल्लें दिसता. पूण वोटींग त्या दिसा जालें ना आनी पर्सनली हँड रेजिंगाचेरूय कोणें ऑब्जेक्शन अशें हाडूंक ना. फक्त एकटोच कावन्सिलर उलयतलो, रिकॉर्डिंग आसतलें. आनी म्हाका जाल्यार दिसता कित्याक रिकॉर्डिंग म्हणटा तें हर मिटींग आसपा जाय. आयज तर कळ्ळें अशें दुसरे लोक मागीर चान्स घेता उलोवपाक, कळ्ळें तुका न्ही. म्हणून दुसरें म्हटल्यार तुका ज्या दिसा पळय जे मे 16 पळय 26 आमचें काबार जाता म्हणटकूच तेंचें जून 16 काबार जाता बापूचें. म्हणटकूच आतां इलेक्शन जें म्हणटा तें फुडें पडलें म्हणून बोवाळ जाला. आनी आमचे 26 तारखेक काबार म्हणून 20 तारखेर ते मिटींग दवरल्या. 20 तारखेक मिटींग दवरल्या. हे फायनल मिनिट्स जे आसा न्ही ते सगळ्यांनी आतां आमी पास करपाचें ना करपाचें कावन्सिलरांचेर आसा. नाल्यार मडगांवचे कावन्सिलर, म्हाका फातोडचे म्हाका खबर ना कितें हें आसा तें, पूण जे पळय मडगांवचे आसात आमचे ते कावन्सिल जे कलेक्शन आसा बापूचें तें जर बंद पडलें न्ही सगळ्यांक त्रास जातलो. म्हाज्या वार्डान जर तुका फुडें तुका पोलीस क्वॉर्टर्स आसा, पोलिसांक खूब त्रास जातलो. दारान कोण येवचेच ना, कळ्ळें तुका. आनी आमकां ब्लेम करतले लोकांच्या जाणां. आनी हाका ब्लेम कोण आसतले जबाबदार ते तुमी पळया. कोण कंप्लेन करता तेच जबाबदार आसतले, समजलें न्ही. आतां हे मिनिट्स फायनलायज जावपा जाय केन्ना. हे मिनिट्स DMAक वचपाचे आसा, सगळें जावपाचें आसा. कोणाचें नांव घातलें, कितें घातलें म्हणून कोणाक काय फरक पडना, कळ्ळें तुका न्ही. तेजेर सगळें कितें आसा प्रपोजल. कित्याक हो जो पळय आरोप करपी 6व्यो आमचो बरो फ्रेंड, हो पयलीं चेअरपर्सन आशिल्लो, ताका सगळें खबर आसा. कदाचित आतां इलेक्शन लागीं पावलां आनी मडगांव बसपाची खूब जाणां हें आसा. हांवेनूय बसून पळयलां, कळ्ळें तुका न्ही. म्हणून खुबशे लिडर आसा. म्हाका दिसता 6व्यो जर अशें करता जाल्यार मडगांव ताका काँग्रेसीन खरी टिकेट दिवपा जाय, कळ्ळें तुका न्ही. बरो लिडर तो, कळ्ळें तुका न्ही. बेश्टेच कोणी लिडर जाल्यार 6व्यो खरें बरो लिडर अशें म्हाका दिसता. म्हणटकूच हांव कितें म्हणटा तुका, तूं पयलीं सगळें करच्या पयलीं लोकांचें फाल्यां जर दारान कचरो गेलो ना हाका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो तें पळोवपा जाय. आतां फाल्यां परवा जर 20 तारखेर मिटींग आसा, हांव जाल्यार डायरेक्ट सांगतलो तुका, हांव प्रपोजल म्हाका परते घाल म्हणून. कित्याक म्हणजे लोकांचे हेतून वचपा जाय. मे 1 म्हयनो पयलीं रिजोल्युशन घेवचें पडटा आमी म्हणून चेअरपर्सनाक हांवें सांगलां मे 20 तारखेक आमचें रिजोल्युशनान तें घेवया म्हणून परतें, कळ्ळें तुका न्ही. आनी बापूचें एक्सटेंशन काय 3 म्हयने दिवपाचें तें सगळे बाकीचे लिडर्स ठरयतले, बाकीचे कावन्सिलर ठरयतले. ज्या कावन्सिलरांक दिसता आपल्या दारान आमचे टेन्युअर काबार लोकांक अशें मारून उडोवया, गार्बेज कोणी व्हरूं न्ही, त्या कावन्सिलर दिनाल चलता आमकां. पूण हांव जे एकलो जो आसा न्ही हांव तो अवश्य सांगतलो की बाबा आमकां हें प्रपोजल तुमी जें हाडलां आतां हेजें बापूचें तें फुडें व्हरपाचें.
खंय कित्याक एक म्हयनो पयलीं मागीर आमी घेतले ना म्हणून लोक बोवाळ मारपा नाका आनी हांव सगळ्या लोकांक अपील करता वॉर्ड नंबर म्हज्या शिरोड्यार जावं आनी खंयच्या खारेलीम खारेमान बी सगळ्या लोकांक एका जबाबदार फाल्यां गार्बेज तुमच्या दारान कोण हें व्हरपाक न्ही एका काँग्रेस जबाबदार आसतले ते करता नाटकां हें कळ्ळें तुका न्ही कित्याक आमी मुनिसिपलान गेले हांगा कोणाक नागो 6 कोटी 7 कोटी घालता पळय ते आमकां कांय खबर ना आमी फक्त सांगता लोकांचें बरें जावं न्ही इतलेंच म्हणटा तुका कळ्ळें तुका हितून कोणाक ब्लेम करून फायदो ना अंडरस्टँड मिसगायड DMA कडेन वचना मिनिट्स न्ही फायनलायज जायना तो पर्यंत तेजेर कांयच जायना इतलेंच सांग कित्याक आमकां पळोवपाक जाय न्ही प्रपोजल जी आमची नांवां आसात ती आमकां चॅक करपाक तेज्या पयलीं तुमी कंप्लेनी करता हें करता हांसपाचें खबऱ्यो ह्यो कळ्ळें तुका न्ही कदाचीत मिस्टेक सगळ्यां कडेन जावंक शकता तुमी चान्सूच दिना ते उलयता म्हणजे खंय तुमी हिरोगिरी जावपाक सोदता मडगांवांत सद्या कितें जालां खंयचे पयर गार्डनाचे काडले नासता आनी खंयचे काडले हिरोगिरी सगळे कडेन करतात तुमी हांव म्हणटा बरे बरे इश्यू काडा तुमी आनी खुबशे आसा मदींच इश्यू घेता कित्याक थांबता मदींच तुमी LDCचे काडलेले तुमी थांबले मरे कित्याक थांबले 5 वर्सां पयलीं रविराजा कडेन काडलेलो एक नाला तो स्टॉप जाले तुमी कित्याक जालें काडा मरे तो पळोवया हो जाणा थोडे हो काडला तो स्टॉप जा हो कंटिन्यू दवरा तुमी पळोवया कंटिन्यू दवरा नाल्यार आमी कंटिन्यू तुका परवा 20 तारखेचे मिटिंगाक आमकां जाय लोकांचें बरें जाल्लें म्हाज्या घरात कडेन गार्बेज तुका हें केलें म्हणा पयर म्हाजी गार्बेज चुकोवन व्हरोंक ना म्हणून हांव स्वताक वॉर्निंग दिलें ते गार्बेज जाल्यार हांव म्हटलें गार्बेज घेवन म्हटलें दारांनी भोंवतलो लोकांच्या खंयचोच कॉन्सर्न भोंवना हांव कलेक्शन करतलो फटाफट धांवन सगळी टीम आयली मागीर कित्याक लोकांक त्रास जाता ह्या बद्दल लोकांक त्रास जाता आमकां दूख जाता पूण तेंच्यांनी काम आपलें मागीर सारकें सिस्टमॅटीक केलें कळ्ळें तुका न्ही आनी त्या दिसा हांव बोवाळ मारतलो मागीर तांकां नाल्यार बापूय पळय तांकां फुडें करपाचें पूण ते काम बरें करतात ना न्ही तेंचे कितें चूक जाल्ली त्या दिसा मातशी कोण लेबर तेंची येवंक नाशिल्ली म्हूण चूक जाल्ली तेंची पूण तेंच्यांनी ती चूक आपली करून सगळी घरा बिरा आमी तांकां दाखयली कळ्ळें तुका न्ही मडगांवकारांचें बरें जावपा जाय न्ही हे तेंच्यांनी चिंतपा जाय बेश्टे कंप्लेनी केली हे केली ते केली जावपा जाय कंप्लेन कितें ती सारकी जावपा जाय बेश्टी केली म्हूण जायना न्ही स्टडी करा न्ही कंप्लेन तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.